नमस्कार, हांव सावियो डायस आनी आयची सालसेट अपडेट घेवन हांव तुमच्या फुड्यान आयलां। आतां गणेश चतुर्थी फेस्टिवल लागीं पावला आनी दुसरे वाटेन आमी जाणा कोविडाच्यो केसीस केन्ना वाडटा केन्ना देंवता। गोंयांत कोविड आजून आसा। हाका लागून सात गोवा कलेक्टरान एक मिटींग जाली आनी तातूंत जायते सार्वजनीक गणेश उत्सवाचे मंडळाचे कमिटी मेंबर्स हाजीर आसले आनी बरी भासाभास जाली। कशे भाशेन आमच्यांनी ह्या वर्साक गणेश चतुर्थी बरे भाशेन सेलिब्रेट करूंक जाता आनी कोविडाची वाड जावंक दिवंक जायना अशी भासाभास जाली। जायते मंडळाचे मेंबर्सांनी आपले सजेशन दिली आनी शेकी साउथ गोयची डेप्युटी कलेक्टर ज्योती कुमार यांनी सांगलें की गोवा गव्हर्मेंट एक SOP काडटलो आनी ती SOP सगळ्या सार्वजनीक गणेश मंडळांक लागू जातली म्हूण। आनी तशें तिणें मागलें की आमी बरे भाशेन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करुया आनी कोविडाक पयस दवरुया। बेनावलीची बीच आख्ख्या गोंयांत फामाद आसा। जायते ट्युरिस्ट हांगासर येतात आनी बरे एन्जॉय करतात। पूण बेनावली पंचायत गोवा टुरिजम आनी बेनावलीचो MLA हांणी हांगासर कांयच करूंक ना म्हूण मांडालकार बेजार आसात। बेनावली बिचीचेर डस्टबिन्स ना, चेंजिंग रूम ना, थंय चड सुणी आसात, वेता थंय गार्बेज, सारकी स्ट्रीट लायट ना। हाका लागून लोकांक खूब त्रास जातात। तशेंच आतां जायते नुस्तें बेनावली बिचीस सावन एक्सपोर्ट जाता आनी जेन्ना नुस्तें एक्सपोर्ट करता तेन्ना जायतें आयज नुस्त्याचें उदक थंयसर पडटा आनी तें उदक थंयसरूच सांठोवन उरता आनी जे ट्युरिस्ट येतात तांकां भरपूर हे नुस्त्याचो घाण हे उदकाची घाण येता। पूण पंचायत जावं टुरिजम डिपार्टमेंट ओ MLA हाचेर कांयच लक्ष धरना म्हूण लोकांक हुस्को। आतां लोकांनी मागलां बेनावलीचे MLAन बेनावलीचे पंचायतीन तशेंच टुरिजम डिपार्टमेंटान हाचेर एक्शन घेवचें म्हूण आनी बेनावली बीच बरी लोकांक मानता तसली करूंक। आपाचो आदलो कन्व्हेनर एल्विस गोम्स आयतारा काँग्रेस पार्टीन जॉयन जालो आनी काल तो पयलेच फावट मडगांवां काँग्रेसाच्या ऑफिसांत आयलो। तेन्ना ताणें सांगलें की आपल्याक 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक काँग्रेसाची तिकेट मेळची हें आपल्याक तितलें म्हत्वाचें न्हय, पूण गोंयांत परत काँग्रेस पार्टी सत्तेर येवची आनी हातूंत आपूण जायतो वावुरतलो म्हूण तो म्हणटा की आपूण सगळ्या ब्लॉकांक विजीट करतलो आनी गोंयांत काँग्रेस परत हाडटलो। रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांणी काल मडगांव एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कुट्टोरेच्या MLA श्री अलेक्स रिजिनल लॉरेन्स हाचे लागीं मागलां की ताच्या गांवांत जायते इलिगल स्लम्स आसात, जायते इलिगल स्क्रॅपयार्ड आसात आनी हे चडशे भायलो लोक चलयता। हाचेर ताणें आवाज उठावचो आनी एक्शन घेवचें म्हूण। मडगांवची म्युनिसिपालिटी इलिगल एनक्रोचमेंट वो जे इलिगल हॉकर्स आसात आनी जे रस्त्याचेर वो फुटपाथीचेर बिजनेस करतात हांचेर एक्शन घेयना। हाका लागून मडगांवचे बाजारकार मारगांव म्युनिसिपालिटीचेर बेजार जाले आनी तांणी काल एक म्युनिसिपालिटीचेर मोर्चा वेली। तांणी हे इलिगल हॉकर्स हांचेर एक्शन मागलां आनी शेकी चेअरपर्सन लिंडन पेरेरान तांकां एश्युरन्स दिला की तांचेर आपूण एक्शन घेतलो आनी तांकां सगळ्यांक काडटलो म्हूण। तशेंच आमी देखलां SGPDAच्या रिटेल मार्केटान जंयसर वेजिटेबल आनी हेर फ्रूट स्टॉल्स आसात थंयसर बी फुटपाथ वो लोकांची चलपाची वाट ब्लॉक जाता आनी SGPDAन हाचेर कांयच एक्शन घेवंक ना। लोकूय मागता की SGPDAन हे जे फुटपाथीचेर वो फुटपाथ ब्लॉक करतात ते वेंडर्साचेर एक्शन घेवची। तशेंच लोकांनी मागलां SGPDA मार्केटान रस्ते खूब पाड जाल्यात तशेंच जायते कडेन फुटपाथीचेर स्लॅब्स नात थंय SGPDAन नदर मारची आनी फावो ते एक्शन घेवचें म्हूण। आयची सालसेत एरियांतली कोविडाची केसीस अश्यो आसात। फातोड्डा आनी मारगांव 8 केसीस आसात, बाली कुंकोली 24 केसीस आसात, कणसावली 60 आनी 1, चिंचिणी 28 केसीस आसात, कुर्तोरी कोविडाच्यो 30 आनी 2 केसीस आसात, जाल्यार लोटोली 16 आनी नावेली 16 कोविडाच्यो केसीस आसात। ही आसली सालसेताची आयची अपडेट। देव बरें करूं।